नमस्कार. होंडा सत्तरी हांगासर जाल्लेल्या नरकासूर प्रकरणात अजून मेरेन वाळपय पोलिसांनी 8 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा आणि अजूनय कांय लोकांक अरेस्ट जावपाची शक्यता आसा. हेतून जालें अशें की नरकासुराच्या राती वडा कडेन होंडा सत्तरी हांगासर एक नरकासूर केल्लो आणि थंयसर एक म्युझिक वाजताली आणि त्या म्युझिकेक लागून जो त्याच वाड्यार रावपी एकलो भुरगो आसा त्याने कंप्लेंट केल्ली आणि ती म्युझिक बंद कर म्हणून सांगलेली. आणि जेन्ना म्युझिक बंद कर म्हणून सांगली तेन्ना वाड्या वयले तशेंच होंडा आजूबाजूच्या परिसरांतले सगळे लोक एकठांय हांगासर आउटपोस्टाचेर येयल्ले आणि आउटपोस्टाचेर येयल्या उपरांत पंच सरपंचय बीन येयले आणि ते सेटलमेंट भितर करीत आसतना भायर ते जो कंप्लेनर आसलो त्या कंप्लेनराची कार जी आसली ती आउटपोस्टाच्या भायर आसली आणि ते कार फोडून भितर माराणे पेटयले आणि त्याच्या उपरांत सगळी गजाल सेटल जाल्ली. जो कंप्लेनर आसा तेणी आपल्याक कसलीच कंप्लेन नाका म्हणून सांगलेली आणि त्याने तशें बरोवनय दिल्ले आणि ते दिसा सगळे मिटले आणि सगळे घरा गेले. पण दुसऱ्या दिसा जो कंप्लेनर आसा त्यांनी कंप्लेंट परतून रजिस्टर करपाक लायल्ली आसा आणि ही कंप्लेंट 3 जाणांची नांवां दिल्ली आसा आणि ती 3 जाणांची नांवां दिवन +7 अदर अँड +400 अदर पर्सन म्हणून दिल्ले आसा. सो टोटल जवळ 410 लोकांचेर ही कंप्लेंट FIR रजिस्टर केल्लो आसा आणि कालच्यान होंडा आउटपोस्टाचेर जे होंडाचे जे लोक आसात ते जो SP येयलो SPन पंचायतीचो जो CCTV कॅमेरा आसलो तो CCTV कॅमेराची फुटेज घेवन सगळ्या लोकांक डिटेक्ट करपाचो त्यांची एक मिशन असलें आणि तेतून जवळ अशें आयकपाक येता की 18 भुरग्यांक डिटेन केल्ले आणि 18 भुरग्यांतले 10 जाण असले ते मायनर असले म्हणून तांकां सोडून दिले आणि जे 8 जाण आसा तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आणि अजूनय काय फुडें अरेस्ट आसा ते जावपाचे आसा.